दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. मगच्या भाव भयणीनो, आमी एक विशय पळयता आनी ताचेरच गामान दवरता आनी हेर विशय पळयना. एकलो बरो भुरगो एकलो भायर काम करचो, तो सांगता तो ताच्या बॉसाच्या मॅनेजराच्या तकलेन गेला तो लेट येता म्हणून, तो लेट येता म्हणून. आनी तो केशें ताका लेट जाता म्हणून सांगल्यार पयस जावन येताना आनी ताका लेट जाता कितल्यांक गेल्यार लेट जाता आनी ताका पुरपुरचें लेट जालां म्हणून. पूण तो येवन कितलें काम करता, बरें काम करता त्या कंपनीन. ताणें केल्लें इतलें काम तें तितलो कोणी करिना. पूण एक दीस पूण ताणें केलें, इतलें काम केलें म्हणून कोणी सांगना ताका. लेट आयलो, तूं लेट आयलो, लेट आयलो, लेट आयलो, रिपोर्ट तोच तूं. पूण त्या कामांतलें काडिनात. म्हळ्यार ताणें तो नासतना जायना, काम जायना म्हण तें कोत्ता. तितलें काम तो करता. देखून काडल्यार ताणें जावन काडल्यार हांव सोडून येता म्हणटा. पूण केदाळे ताका किरी तो लेट येता म्हणून. तशेंच हेपटी थोडे फावटी न्हवरो पियेता म्हणून करता. मागीर तो पियेता वय, पूण तो पियेता जाल्यार घरान मस्त काम करता आनी घर सगळें सांबाळटा. आलो दुडू पुरा घरान दिता. तें बरें आमी कांय पळयना हांव ताचें. पूण हे पियोनाचेर तो पियेता म्हणल्यार धन काडून ताका जरयता आमी थोडे फावटी. म्हजें बायल घर नितळ करिना म्हणून एक थोड्यांचें आसता, बायल आतां नितळ करिना म्हणून. ती सकाळीं सावन इतलें म्हजो भुरग्यांक सांबाळटा. एक पिकनिका भायर वचना, एक खंय वचना, सगळो दीस घरांत तिचें रांदा पाणी करता ती आनी भुरग्यांक पळयता आनी भुरग्यांक सांबाळटा, शिकपाक पोत्तू येता, भुरग्यांक वयर हाडटा. आनी तुवें मनशांक घालें म्हळ्यार आमचें गार्डन पाळ तितलें बरें ना, आमचें घर नितळ. एकच तुज्या मतीन गेलें जाल्यार हेर केल्लें हेर करचें बरें कांय दिसना. एकलो म्हणटा ते एकलो ऑफिसाक येता, एक अर्द्या घंट्या पयलीं बसता खंय तें तांच्या ऑफिसांत आनी खंय एकावंट्स ताका गुंतूना खंय. येवचें ताका पळोवन आसचें, हाका पळोवन आसचें, थंय येवचें, हांगा येवचें, इल्लेशें काम करता. सगळो दीस ताणें आरशान पळोवचें, तांचे कडेन उलोवचें, हांचे कडेन उलोवचें. पूण आनी एकलें पळय ती केशें लेट येता जाल्यार, टायमार येता, लेट येता जाल्यार इतलें काम करता तें, इतलें एकावंट्स करता, इतलें हुशार, इतलें कंपनीचें काम बसून वेळ बरोबर लेट करून काम करता जाल्यार मागीर थोडो करून जाल्यार राती म्हणसर बसता आनी काम करता जाल्यार तूं लेट येताय म्हणून. तें पयलीं येवन अर्दो घंटा पयलीं ताणें कांय काम करनातल्यार तें कितें काम करिना, कितें ताणें केलें ताचें काम कितें करता तें कांय ना. तें पयलें येता म्हण ताचेच गामान तें कांय करनातलें कोणा पडोवन वता आनी कोणी ताचे विशयी सांगनात. सांगल्यार तें सगळ्यां कडेन उलयता आनी सगळ्यां कडेन सांगता म्हळ्यार बेंगी कितें कोणी ताचे विशयान कांय उलयनात. तें पयलें एक वर पयलें ताच्या ऑफिसान बसता, बूक आनी काण दवरता, बरयल्या बरी करता, मागीर हाचे कडेन उलयता, फोन करता आनी कांय करता, करचें कांय ना. पळय एकाचेर आमी गामान दवरतना उरलें पुरो आमी पळयना. हाका खालें म्हणटा आमी म्हणटा दिसानांतलो गोरिल्ला म्हण तांणी रिसर्चांनी सोदून काडलां. दिसानांतलो गोरिल्ला ब्लायंडनेस कुर्डेपण म्हणून. कळ्ळें कुर्डेपण, ह्या कुर्डेपणाचें नांव कितें? दिसानांतल्या गोरिल्ल्याचें कुर्डेपण म्हणून. दिसानांतल्या गोरिल्ल्याचें कुर्डेपण म्हणून हाका एक नांव दवरलां, दिसानांतलो गोरिल्ला म्हणून, ब्लायंडनेस म्हणून. डॉक्टर क्रिस्टोफर चाब्रीस आनी डॅनियल सायमन्स म्हूण दोगांनी विज्ञानीनी एक संशोधन केलां. तांणी संशोधन करून तांच्या बुकान ते बरयतात. तांणी एक गेम केलो. 4 जाणांक काळेन तोस्तूर घालें आनी 4 जाणां धवेन तोस्तूर घालें आनी हे 4 जाणां मागीर ताणें बॉल पास करीचे. 4 जाणांनी तांच्या अशें रावन आनी ताका उडयचें, ताणें हाका उडयचें, कसो करून 4 जाणांनी उडयचें. दोवी मदें दोवी रावल्या, दोव्यान ताणें उडयचें, ताणें बॉल एकामेका उडयचें आनी ते तांणी काळ्यांनी कितले उडयले बॉल उडयले म्हूण लेख करचे, दोव्यांनी बॉल कितले उडयले म्हूण बंधून आसल्या लोकांनी पळयचें. थोड्यांनी काळ्यांनी कितलो बॉल रावंड काडले, बॉल उडोवन पास केलो, दोव्यांनी कितलो पास केलो गे म्हणून तांणी पळोवंक त्या सर्कलांत. एकच सर्कल, ताचे मदें काळे आसात, दोवे आसात. काळ्यांनी काळ्याक उडयचे, पास करचे. एक रावंड जाल्ल्या उपरांत तांणी लेख करचे, पळयताल्यांनी, ऑब्जर्व करताल्यांनी. मागीर रेफ्री जाता, काळ्यांनी कितलो काळे ड्रेस केल्ल्यांनी कितलो रावंड बॉल पास केलो एका मिनटान म्हूण.
देखून ते बॉल पास करचे मात काळ्यांनी पास करचे दोगांनी पास करचे लेक करून ताणी केलो आनी केलो ताणी केलो आनी केलो बॉल पास केलो ताणी कितले रावंड केले आनी कितले रावंड केले ते रावंड करतना मदें एकलो गोरिल्लोसो वेस घालून शिमटी आनी परत दवरून गोरिल्ला बरी करून असो सोलोवन मदें येता बसता उठता चलता येवन चलता मागीर विचारता तुमी खालेंब्रा पळयलें गी म्हण ती म्हणटा ताणें इतले रावंड काडले मात पळयलें म्हण गोरिल्ला येवन त्या सर्कला भितर रावल्लो बसलो उठलो गेल्लो कोणेंच पळोवना कोणेंच पळोवन तांकां पळोवन वचना एकच वस्तूचेर कितले पास केले म्हण तांचे दोळे ताचेच मोदें येवन गोरिल्ला आयिल्लो काळे वस्त्र घालो एकलो भुरगो ड्रेस घालून आयिल्लो दवरलो एक रावंड काडुल्लो बसुल्लो उठलो कोण्यान गामान दिवना ताका त्या सर्कला भितर तो आयलो जाल्यार कोणेंच ताका गामान दिवना ताणी पळयल्लो काय जालें म्हण सांगल्यार बॉल कितलो पास जालो गी लेक सुकात गी म्हण ताकाच पळयलो आनी गामान तांची मोत ताचें एटेन्शन सगळें त्या बॉलाचेर पास जावन काळ्याच्या ग्रुपाचो पास दोव्याच्या ग्रुपाचो पास हाचे वयर गामान दवरून ताणें तेंच पळयलो स्वाय दुसऱ्यांक कांय पळोवना वय हें कोणाक दिसान देखून हें गामान दिसानांतलें कुर्डेंपण म्हूण सांगता ताका दिसानांतलें कुर्डेंपण म्हणून वो प्रयोग तांणी नाना लोकां संगी ल्हान भुरग्यांक थंय 10व्या क्लासीच्या 8व्या क्लासीच्या भुरग्यां थंय 40 वर्सांच्या प्रायवंता थंय मागीर 50 वर्सांच्या 60 वर्सांच्या थंय तांणी प्रयोग करून पळयलो तांणी तेन्ना गोरिल्ला कोण्णें पळोवना मागीर थोडे इंग्लीश उलोवच्या लोकां लागीं थोडे फावटी इंडियाच्या लोकां लागीं चायनाच्या लोकां लागीं खरें म्हळ्यार कोण्णें बॉल पळोवना तो म्हणटा खाले म्हणजे हे दोग विज्ञानी सांगतात डॉक्टर क्रिस्टोफर चाब्रीस आनी डॉक्टर डॅनियल सायमन सांगतात काले म्हूण सांगल्यार ह्या प्रयोगांत हांव आमी एकाचेर गामान दवरल्या वेळार जायते हेराचेर आमचें गामान आमी कुर्डे आमकां कळोवंक ना म्हूण थोडीं गणितांनी परत जातात ती आमकां कळोवंक ना आमची मोत एकाचेर आसा म्हणून आतां आमी पळयता चुनाव आयले म्हणटाना इलेक्शन आयलें म्हणटाना एका वस्तूचेर खंय एका गामाचेर आमची गामान उरतात आनी हांगा त्यो जमचो जायनातली इतलीं गणितां मारूंक पळया आमची परिस्थिती पळया मोलां पळया आमची सवलत्यो पळया आमची हक्कां पळया कांय नात ताचेर कोणी गामान दिनात एक मनशा लागच्या बरी कलेंगेक तांणी आमचें गामान आनी कडेन व्हडलें कलें गणीत केलें इतलें मेलें तितलें मेलें अशें जालें तशें जालें ह्या जाणांक त्या जाणां म्हणटात आमचें गामान तिशून उडयतात आनी हांगा उरल्यो गजाली जातात पळया कुटुंबा जिवितान पळया भुरगीं थोडे फावटी आमी पळयता भुरगीं शिकना म्हजो पूत शिकना म्हणून ताच्या मतीन गेलें जाल्यार तो भुरगो मागीर मोबायलार इतलें खेळटा आनी तो मागीर वेळ पाड करता गेम्स खेळटा आनी घरांत राग करता तें कांय पडोवन वचना तो आमच्या गामान ताणें शिकायचें म्हणलें शिकतागी शिकना गे शिकतागी शिकना पुरो शिकोना एका सब्जेक्टान फैल जालो तांकां आनी ताचेर उरलें ताणें कांय केल्यार आमकां तें दिसना इस्कॉलान टिचरी तशेंत भुरगो पोखरी करता जाल्यार तो गामान तिचें सगळें वर्स गामान ताणें पोखरी करता गी त्या चेड्याक दोस्तागी तो ताचें बॅग पिंजतागी ताचें बूक पडटागी बूक पिंजतागी खालें सोय तेन्ना सोय तो शिकानात उरलें तो मदें न्हीद उरलो आनी मदें ताणें ताचें होमवर्क करिनातलें कांय त्या टिचरी पळोवन तिचें एकत्र ताचें मती गेलां उरलें आनी कोणें सांगलां ती पयलेंच्या टिचरीन सांगलां तो बारी उपाद करता गी सगळ्यो गामान त्या भुरग्याचेर उपाद करच्याचेर सोय तो शिकनातलें गामान दिनातलें परीक्षे मार्क काडनातलें बऱ्या मार्कान पास जायनातलें फेल जालें तेन्स तेच्या मतींत आसा देखून मगाच्या बाब भयणीनो आमच्या मतीन कितें आसा एकाचेर गामान दवरल्या वेळार दुसरें आमकां कांय दिसना पळय आमच्या बिजनसांत एका बिजनस वेअर हावजान ते सांगतात डॉक्टर क्रिस्टोफर चाब्रीस आनी डॅनियल सायमन सांगतात काले म्हूण सांगल्यार बिजनस वेअर हावज आसलें एक व्हडलें वेपाराचें गोडावन आसलें वस्तू आनी पुरा तें साबू आनी जाय जाल्ल्यो वस्तू सगळ्यो त्या मॉलाच्यो वस्तू सिटी सेंटराच्यो वस्तू दवरचे एक व्हडलें गोडान आसलें वेअर हावज म्हणटात त्या गोडानाक आनी तांचो वस्तू चोरी जाता म्हूण मॅनेजर बॉसाक सांगता देखून ते खान करतात म्हळ्यार 6 जाणांक वॉचमॅनांक थंय ते गेटी लागीं खिडी लागीं त्या हर एका बागला लागीं वॉचमॅनांक दवरतात ते म्हणटाना एकलो तो भारी हुशार एकलो वॉचमॅन भारी हुशार गार्ड तो भारी हुशार तो ताचेर सांगता तुवें कितें म्हणी करून एकल्या दंडीचें म्हणून आनी संजेर येताना एकलो गाडयेचेर लोटून व्हरता एका बॉक्सांत गाडयेच्यो नोयत गाडये भितर व्हडलो असो बॉक्स तो बॉक्स दवरून तो लोटून व्हरता आख्खा कळटा आनी खालें म्हण ह्या बॉक्सान दवरला म्हणून कलयेक पोस्ट करता आनी सबू सरता वत्तू म्हणून देखून तो बॉक्सान खालें म्हणटा बॉक्सान कांय ना रुखाटाचो पिठो आसता भितर थोड्यो ग्लासांनी येतात ग्लासाच्या बॉक्सांनी रुखाटाचो पिठो आसा तो म्हाका गार्डाना घालूंक जाय तो पुरा ह्या बॉक्सान बनवता ना तो वमती म्हणटा तो वमतीता पुरा वमतून जाल्ल्या उपरांत तो परतून भरता
परतून म्हणटा कांय येना तांतो तांकां यो साबू येना वस्तू रायना कांय ना देखून तो खाली करता दुसऱ्या दिसा परतून हो एका गाडयेचेर लोटून व्हरता गाडयेचेर लोटून व्हरता म्हणटा ना तूं आज कसल्यो वस्तू व्हरताय ना हो रुखाचो पिठो म्हणटा गार्डना घालूंक म्हजे रूख आनी झाडां आनी हांव फुलां झाडां हांव तरकारी करता वो रुखाचो पिठो आतां घालूंक म्हणटा ना तूं वस्तू आतां उमती म्हणटा उमतीताना बॉक्स काडटा उमतीता कांय ना तशेंच एक हप्तो 7 दीस जाले 7 दीस जाल्ल्या तक्षणा मॅनेजर हांकां पुरा घाट सांग आपयता तुमी पळय चॅक केलें गे म्हणी सांगता वय आमी चॅक केलें सदांय चॅक करतालें हांव कळ्ळें म्हण ते जाल्यार बॉस सांगता काल मिस जालां म्हण मॅनेजर सांगता मॅनेजर म्हणटा 7 ट्रॉली नव्यो हाडुल्ल्यो ट्रॉली नात म्हणून 7 ट्रॉली नात तो लोटून वरच्यो गाडयो एका गाडये कितले मोला त्यो मोला अदीक त्यो गाडयो एल्युमिनियमाच्यो गाडयो तो लोटून वरच्यो आस्पत्रेंत आनी परत लोटून वरच्यो गाडयो वो खान करतालो त्या गाडयेचेर एका डब्यांत रुखाचो पिठो भरून त्या गाडयेचेर दवरतालो गाडी लोटून व्हरतालो ताका जाय गाडी रुखाचो पिठो न्ही पूण गार्डान चिंतला घालूंक वता त्या गाडयेच्या वयर आसलो बॉक्स कोंड्यांत रुखाचो पिठो कसल्यो वस्तू साबू व्हरता रुखाचो पिठो देखून सुद्दां त्यो गाडी तो चक्क न्ही गाडी खंयची गाडी कित्याक लोटून व्हरताय ह्यो नव्यो गाडयो न्ही खंयचे म्हण ताका सोरा धरना तो धरता काल्यान ताचे भितरलो पिठो म्हणून ताचे भितर हांव हांगा काम करचो मनीस आनी हांगासर ही गाडी लोटून व्हरता म्हूण ताचो पिठो व्हरता म्हूण सांगता तो पिठाचेर गामान देखून त्या गार्डाच्या मतींत वो साबू गी या टी शर्टांक गी या थोड्यो तेलाच्यो बोटली गी खाली त्यो चलतात स्वाय आमच्यो गाडयो चलतात गाडी खंयची म्हूण ताचें गामान ना गाडी ताच्या मुखल्यान तूं लोटून म्हणटा आज गाडी फाल्यां गाडी गेल्यो तो म्हणटा ह्या हप्त्यांत 7 गाडयो आमच्यो इतल्या मोलाच्यो गाडयो गेल्यो आमच्यो कोण येयल्यो म्हूण मागीर हाका गार्डाक जीव आसा गी तो व्हरतलो गाडी म्हणून पळया तशें जालें मुखाच्यान थोडे फावटी आमकांय तशेंच जाता मतीन ती एक चिंता देखून आमकां दुसरें कितें कळना दुसरें कितें म्हूण कळना जेजू देखून आज आमी पळयता मोगाच्या भाव भयणीनो आमी पळयता आमच्या एटेन्शनी शिसांनी तशेंच केलें एक एटेन्शनल ब्लायंडनेस म्हणटा गामानाचें कुर्डेंपण शिसांनी दाखयलें हें कितें म्हळ्यार गामानाचें कुर्डेंपण गामान येवचें शिसांच्या मतींत आसलें आज लुकाच्या वंजलांत 20 आनी 4 अध्याय आमी पळयलो जाल्यार दोग जाण शीस इमावसाक वेतेतात तांच्या मतींत एक आसलें तें वेतां जेजू तांच्या मदें येवन मेळटा त्या दोगां जाणां मदें एकलो क्लियोपास आनी एकले कोण एकलो सांग आनी एक शीस म्हणून आसा बशा ताची पतीन क्लियोपास आनी ताची पतीन म्हणून थोडे बरे येणार म्हणटात ताचें नांव सांगना क्लियोपास म्हणटात आनी सांगाती क्लियोपासाची सांगाती म्हणटा सांगाती कोण ताची पतीन आसूं पुरो बायल आसूं पुरो ताची पतीन आसूं पुरो देखून ते दोग येताना ती सोलोवन येताना जेजू तांच्या सांगाता तांकां मेळटा ते पळोवंक आनी वळख धरूंक ते सकणांत वो जेजू जिवान जाल्लो जेजू ताची जेजूक पळोवंक त्या समांकन ताचे मुखामळ पळोवन ताची वळख धरूंक ताचो ताळो धरूंक ते सकनात कित्याक म्हळ्यार तांचो जेजू गी म्हण तांकां ना जेजू मेलात म्हण तांच्या मतींत ते विसारतात देखून जेजू विसारता तांच्या लागीं तुमी काले उलोवतात तुमी काले येता उलोवन येतात म्हणून ते रागान पेट्टा तुका गुत्तून गे नाजरेतान कित्याक जेरुजलेमांत कितल्या जालें म्हूण नाजरेताच्या जेजूक जीवशी मारलें तांणी आनी आमी ताचेर फातयल्ल्या तो आमचो मेसिया म्हणून फातयल्ल्या आनी आमची फातयेनी निर्पळ जाली तांणी धार्मीक मुखेल्यांनी पारिजेवानी आनी पुरा मेळून जुदेवानी ताका कुरसायलो आनी तो निकेपिलो आनी तो पांडावन दवरताना कूड आमी पळयल्या तो मरण पावलो आमची फातयेनी ताचेर 2 मेसिया जातलो इस्रायला सोडून हाडटलो आमकां तो बचाव करतलो म्हणली फातयेनी निर्पळ जाली म्हूण ते सांगतात देखून मोगाच्यानो वय देखून आतां आमी पळयता हाका काले म्हणटात हाका पयलें तांणी फस्ट काम जालें म्हळ्यार तांकां जेजू तें आकर्शण जालें एका तरेचें आकर्शण आनी ताचे विशयांत तांकां जेजून तांकां बुलयल्ल्या बरें जालें तें बुल्लें जेजू तें आमी ताका बुल्ल्या ताचे ती आमी आकर्शण जाल्या तो आमचो रक्षक म्हणून तो आमकां सोडयतलो म्हणून आमी ताचे थंय आकर्शण जाल्या ताचे थंय बुल्ल्या म्हणून ताका इंग्लिशान एन्चांटमेंट म्हणटात एन्चांटमेंट म्हणून आमी ताचे ती आकर्शण ताच्या फाटल्यान गेल्या ताचो तो आमचो मुखेली तो आमचो इस्रायलचो मेसिया म्हणून आमी ताचेर फातयला आमची सपनां ता निर्पळ जालीं म्हणटा हें सपन येयलें हें आकर्शण पळोवन गेलें आमची बुलोवणी पुराय ताच्या फाटल्यान गेल्ली ती आतां निर्पळ जाली आमचें आकर्शण निर्पळ जालें म्हूण पयलें आकर्शण जाता दुसरें काय जाता म्हूण सांगल्यार ती आमची फातयेनी आकर्शण परत्यान पयल्यान ताचें ती आमकां आकर्शण आयली तो मेसिया म्हणून आकर्शण आयली आतां डिसएन्चॅन्टमेंट
डिसएन्चantमेंट म्हळ्यार ताका कुर्सायिल्ल्यान पळयतना आमची आशा आमचें आकर्शण ताचें तें आशिल्लें आकर्शण तो आमचो मेसिया लिडर म्हळ्यार आकर्शण पुरा निर्पळ जालें डिसएन्चantमेंट जालें पयलें आकर्शण आयलें तें आकर्शण गेलें बुलोवणी आयली बुलोवणी गेली आतां जेजू तांकां परत्यान ती आकर्शण जेजू थंय तांकां आयलें परत्यान आयलें रिएन्चantमेंट म्हणटा एन्चantमेंट डिसएन्चantमेंट आतां रिएन्चantमेंट परतून ताका जेजू थंय आकर्शण आयलें बुलोवणी आयली जेजू ती वडोवन तांकां वडलें जेजू ती तांकां हेवटेन जेजू फाटल्यान आमी तांकां बगलें जेजू आमचो सोमी म्हूण बगलें कशें तें बुलोवणी आयली म्हळ्यार जेजून पवित्र पुस्तकांत आदी मागांत हांव प्रवाद्यांनी कितें सांगलां पवित्र पुस्तक कितें सांगता तें विवर्सून सांगलें तें विवर्सून सांगतना तांच्या काळजांत एक उजो पेटला जालो आनी जेजून तांकां उंडो मोड दिताना उंडो दिवन तांकां खावंक दिताना ताणें उंडो मोड तोंडान दवरता म्हणटाना तोंडाक लागता म्हणटाना जेजूची वळख धरली तक्षण जेजू थंय हांव पयस जालो मग च्या बाबयन हें घडीत लूक सरी करता आदांच्या येवेचे दोळे उगडले तशें कशें जेजूनांचे दोळे उगडले गे लूक बरयता तांचे दोळे उगडले तांणी जेजूची वळख धरली ह्या दोगा शिसांनी वळख धरली म्हणून आतां जेजू हें सरी करता आदी मागान देवान येवेचे आनी आदांचे दोळे उगडले आदांचे येवेचे दोळे उगडले तांणी भुमी वैकुंठांत तांणी पोल्याण्या रुखाचें फळ खायनाका म्हणटा तें फळ केलें पाताक आदारलें देवाचेर विश्वास तांणी दवरुना पाताक आदारलें आनी पाताक तांकां आतां कळीत जालें तांचे दोळे उगडले देवता तांचे दोळे उगडटा आपूण विणगी आसा आमच्या आंगार वस्तूर ना म्हण तांकां लज पयले फावटी तांकां लज बगली लज म्हणली आयली दोळे उक्ते जाले तांचे दोळे उगडले तांणी सत पळोवंक शिकलीं तांचें सूख आपूण केली सूख आमी केलें पाताक म्हण तांकां बगूंक सुरू जालें आतां लोक सांगता वोय तांकां येवेक आनी आदांक आनी येवेक भुमी वैकुंठान भायर घालें आनी ये जेरुसलेमांत हांव जेजून रावा जेजूचे पुनर्जीवनपणां साक्षी जावन तांणी जेरुसलेमांत रावा जालें जेरुसलेमांत भायर येताले ते जेजू खंय आसा जे आपणे खंय जिवान जावन आसा थंय ते ना भायर गेले देवास ते भायर गेले जेजू सोडून भायर येताले ते वय भुमी वैकुंठांत जावन आदावानी येवन भायर गेल्ल्या बरी येवन भायर गेलीं आतां जेजू तांचे दोळे उगडटा आतां लोक सांगता जेजूच्या जिवनपणाद्वारे आमी सर्गींच्या जिविताचें दारां परत्यान उगडलीं म्हणून जेजूच्या पुनर्जीवनपणान सर्गींची दारां आमकां उगडलीं तांकां भुमी वैकुंठान आमकां भायर घालें गी आदावानी येवेच्या पथका वरवीं आमकां भुमी वैकुंठान भायर घालें गी आतां जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं परतून भुमी वैकुंठाक सर्गींच्या जिविताक सस्तांच्या जिविताक आमार जिविताक आमकां दारां उगडलीं म्हणून हें आमकां लोक स्पश्ट करून ह्या पितुरान दाखयता आनी तांणी फळ केल्ल्या वरवीं ती भुमी वैकुंठान भायर गेलीं हांगा जेजून उंडो म्हूण ताच्या कुडिचो उंडो खाण तांणी फळ खावन आतां जेजूच्या मरणाचो फळ युकारिस्त तो उंडो म्हूण जेजून युकारिस्त तांकां दिता आसतना जेजू तो दिल्लो उंडो म्हूण दिता आसतना तांकां ते उंडो खाता आसतना तांकां परतून तांचे दोळे उगडले जेजूची वळख धरली आनी जेजूची वळख धरता जिवान जेजू पुनर्जीवन जालो जेजूची वळख धरून जेजू जिवान जाला म्हणटाना ताका साल्वासावाची दारां उक्तीं जालीं ते फाटीं येतात शिसांक कळयतात कितें घडलें सगळें ते शिसांक कळयतात आनी हे सांगाता बसून परतून उलयतात जेजू जिवान जाल्ली खबर आमकां मदेगात मेळ्ळी जेजू आमच्या मदेगात उलयताना जेजू तांच्या मदेगात येवन परत्यान येवन दिश्टी पडटा जेजू उबो रावता तांच्या मदेगात उबे रावता तांकां दिश्टी पडटा ते घाबरतात मेल्ले म्हूण ते बगता तांकां येतात ते जेजू सांगता म्हाका फाटीं येया आपडा म्हाका आनी पळया म्हाका आपडा आनी म्हाका पळया म्हणटा तांणी इसारण तांणी दिल्लें खाणी जेजू खाता तांकां आपड्या म्हणटा देखून जेजू पुनर्जीवन जाला म्हणलें सत जेजू नीज जिवान जाला ताका कूड आसा आपडा म्हणटा ते आपडटात पळयतात आनी जेजून दिल्लें जेजू ताका दिल्लें खाण जेजू खाता तेन्ना जेजू तांचे दोळे उगडटा तांणी अर्थ करी जायी कितें अर्थ करी जाय म्हूण जेजू तांकां सांगता अर्थ करूंक जाय जाल्ले विशय सगळे जेजू तांकां तिळसिता मोगाच्या भाव भयणीनो जेजून तांणी कितें अर्थ करून हाडचे कसो तांचो बावट बांदून हाडचे गे म्हूण ते समजाचे गे म्हूण जेजू तांकां तिळसिता क्रिस्तान कस सोंसी जाय आशिल्ले जेजून सगळे आमचे पसत कस सोंसी जाय आशिल्ले आनी तिसऱ्या दिसा ताणें जिवन जाय हें देवाची मांडावळ हें देवाचें प्लॅन म्हणून जेजू तांकां तिळसिता तें तांकां अर्थ जाता आसतना ते दोळे तांचे उगडटात आपणाची सूख तांकां कळटा परतून तांचो बावट ते बांदून हाडटात आनी हो अचल बावट अखंड बावट ते बांदून हाडटात हें
कोणी आशेल्लें न्ही, हें कोणी चिंतिल्लें न्ही. जेजून मोराचें जाल्लें, 3 दीस जेजून त्या फंडांत आसाचें, तिसरे दिसा ताणें पुना जिवन जाल्लें आनी जेजून कश्टांचें कुरीस वोवन कुर्सार मरचें जिवन जमचें ताणें आशेल्लें न्ही, ताणें चिंतिल्लें न्ही. तांच्या गामान ताचेर नातिल्लें. जेजून इतलें पटी सांगल्यारय ताच्या गामान जेजूच्या कश्टांचेर वळवळ्यांचेर ताच्या मरणाचेर ताणें दवरूंक ना. हें ताणें दवरूंक ना. ही जेजूचे कश्ट वळवळें जेजून परतून परतून परत्यान सांगताना ताणें तें मतीन दवरूं ना. ताणें आशेल्लें एक, ताणें आशेल्लें दुसऱ्यान. तांच्या गामान एकाचेंच आसलें, रोमागारांनी पिलातान आनी रोमागारांनी भायर वचचें. 1947 ब्रिटिशांनी आमच्या इंडियांतून भायर वचचें म्हणल्यार पळय, थंय रोमागार येयले. ब्रिटीश येवनात, इस्रायलांत रोमागार आसले, तांणी गुलाम केल्ले रोमागारांक आनी तांचो अधिकार चलतालो. देखून रोमागारांनी जुदेवांक गुलाम केल्ले. देखून आतां रोमागार इस्रायल सोन वसाचे, आमी स्वतंत्र जायचे, आमचो गांव समृद्धी जायचे, आमच्या गांवांत स्वतंत्र समृद्धी शांती आमी हाडी जाय. दुस्मानांक वायरींक आमी मान दंडेचे सोलवयचे. दुस्मानां हांगातून पळोवन वचचें म्हणलें एकच तांचें इस्रायलकारांचें चिंताप. आनी तेंत जेजूच्या शिसांचें चिंताप सुवाय तांचें गामान जेजू मेसिया म्हळ्यार सस्नाचें जिवीत दितलो, देवाच्या मांडावळे प्रकार हाडटलो. हत्मीक रायतो म्हणलें ना, तांणी संवसाराचो म्हूण चिंतलें आनी तेंत तें आशेलें. तांणी मोगाच्या बाबयन तशी तांणी चिंतिल्ली एकच तांची आशा जावन आशिल्ली कारण म्हळ्यार जेजून राय जायचें. ताणें आमी राजभार करचें इस्रायलांत, इस्रायल स्वतंत्र हाडिचें, समृद्धी हाडिचें, शांती समाधान हाडिचें, हांकां रोमागारांक आनी हेरांक आमच्या दुस्मानांक पयस व्हरचें म्हूण इतली तांची आशा आशिल्ली. देखून जैते वंत क्रिस्ताक इस्रायलान जैते वंत क्रिस्त आमचो जैते वंत तो ताणें इस्रायल परतून स्थापन करिचें. आतां जेजू क्रिमिनलाचें मरण मरता, आतां जेजू क्रिमिनलाचें मरण मरता. ह्या विशयांत जेजू तांकां विवरसून सांगता हें दैवीक प्लॅन, दैवीक मांडावळ, देवा बापाची मांडावळ म्हणटा. आनी क्रिस्त मोगाच्यान आमी अर्थ करचें, आमी क्रिस्तांवांनी अर्थ करचें. क्रुसांतय 2 संगती केदाळाय, 2 संगती कुरीस म्हणल्या क्षण आमकां 2 संगती आमच्या मतीकेचे. निमाना शुक्रार दीस हांवें सांगलां तें 2 संगती आमच्या मतीकेचे. कुरीस म्हळ्यार कुरीस दाखयता फातकाची कली सकत घेवन पावर ऑफ द सीन, पावर ऑफ सीन फातकाचें सकत ताचें बळ. फातकाचें बळ कितें गे, फातकाक मा सकत आसा आमचें जिवीत सस्नाच्या नाश करूंक, सस्नाच्या सस्नाक तें आमचें नाश करूंक. फातकाक मात्र फावर आसा आमचें मनशाचें जिवीत संपूर्ण नाश करूंक. ही एक कुरीस दाखयता आळे मनशाचें जिवीत काडून नाश करची सकत फातकाक आसा. ताचें फातकाचें बळ कितें गे म्हूण दाखयता. दुसरें कुरीस दाखयता देवाच्या मोगाची सकत, देवाच्या मोगाची सकत, द पावर ऑफ द लव ऑफ गॉड. देवाच्या मोगाची सकत पळया म्हणून मनशा कुळांतय देवाक आसची मोगाची सकत. कोलो मोग पळय, मोगलो त्या मोगाच्या सक्त्यान ताच्या पुताक तो संवसारी धाडटा आनी तो आपल्या पुताक आमकां तो दिता आनी जेजू कुर्सांत मोडटा. हे पयत कुरीस दाखयता बापाचो देवाचो मोग कितलो घेवन, बापाचो मोग कितलो घेवन. देखून जेजू सांगता आचाकी व्हरतो मोग दुसरो ना, इश्टापाचो तो जीव दिवच्या परस व्हरतो मोग ना म्हणटा. आनी जेजू त्या इश्टां खातीर आमी सगळे जेजूचे इश्ट, देखून तो आमकां तसो जीव दिता. आनी ह्या मोगान शिसांक रुपांतर केलें, ह्याच मोगान शिसांक रुपांतर केलें. जेजूच्या मोगान इतले दुबावी आसले शीस, इतले जेजूच्या कितलें सांगल्यार जेजूच्या कश्टां विशयांत अर्थ करनातले आनी मेसायाच्या जिविता विशयांत, मेसायाच्या शेवटा विशयांत अर्थ करनातले. आतां अर्थ करतात कितें म्हळ्यार देवाचो कठीण मोग आटापूंक नजो जाल्लो मोग, तो त्या मोगाची सकत ते भोगतात आनी तें शिस रुपांतर जाता. त्या मोगान भरतात ते, त्या मोगा खातीर आपुणूय जीव दिवंक मुखार येतात ते. देखून मार्क हें घडीत शिसांक देवाच्या मोगान क्रिस्ताच्या मोगान कशें रुपांतर केलें गे म्हणून मार्क ताच्या वांजेलांत सोडोवन सांगता. मार्काच्या वांजेलांत एकलो तरणाटो जेजूक धरून व्हरता आसतना ते एकल्या तरणाट्याक धरतात. ते तरणाट्याक धरता, तरणाटो आलो आनी एक दोगलो घाल्लो ताणें. तो ताचो दोगलो धरतात. दोगलो धरतना तो दोगलो हांगा वयलो काडटा आनी सोडटा आनी तो आंग वस्तू सोडटा आनी धांवता. विणगो जावन पळोवन धांवता तो तरणाटो धांवलो म्हूण आसा. जेजूक सोडून तो गेलो. जेजू ते तरणाटो म्हळ्यार तसो बावाट काळजान वाडोवन आसलो मनीस. तो जेजूक तूं सोडता ना म्हणटा आनी धांवता म्हणून. तशें ते पळय तरणाटो जेजूक सोडून गेलो. 3 फुटी फेदरू जेजूक कश्ट येता आनी 3 फुटी नेगारता. तो म्हजो स्वामी न्ही, म्हजो गुरू न्ही म्हूण जेजूक नेगारता. सगळे शीस बियान छल्ला पिल्ली जावन येतात.
देखून हें घडीत तितलें केल्लो हें शीस आतां जेजू दिश्टी पडोवन ताचो अर्थ गूंड अर्थ सांगून जेजू दिश्टी पडोवन जेजू जिवान जेजू पळयल्या उपरांत तितलें पावरफूल देखून जेजू जिवान जावना म्हणून कोणें सांगच्या बरी ना. हे रुपांतर जाता, शीस रुपांतर जातात. आनी चार्ल्स कार्लसन म्हणलो ताच्या बुकांत सांगता, एक आपुरबायन तो विवर्सिता. तो म्हणटा खाले म्हळ्यार अमेरिकाचो अध्यक्ष निक्सन वॉटरगेट म्हणल्यार व्हडल्या एका स्कांदलांत सांपडटा आनी सगळें अमेरिका हालोवन येता. पावरफूल अध्यक्ष तो अमेरिकाचो निक्सन म्हणलो तो एका स्कांदलांत सांपन पडटा, वॉटरगेट म्हणून. आनी त्या दाळा ताका अपराधी म्हूण करतात, उबारतात. अध्यक्षाक अपराधी म्हूण करतात, ताचे राजिनामे दिवंक ताका अपराधी म्हूण उबारतात. आनी सगळ्या मिडियांत आनी टीव्हीचेर परत ताचे येता अपराधी म्हणून. त्या दाळा ताचे क्लोज, ताचे लागशिल्ले, ताचे क्लोज आसले एकलो क्लोज ताका घात करतात म्हळ्यार आमची राजकीय जिणी आनी काबार जायत, आमचो मान वसात म्हणून, आमचो मान वसात, आमचें स्थानमान वसात म्हूण भियान ते ताका गोत्ताले पुरो ते भायर घालतात आनी ताका घात करतात. वय ताणें केल्लें वय म्हणून साक्षितात. नीज गजाल ते सांगतात. अमेरिकाचो अध्यक्षान तें दापोवंक पळयलें आनी तो दोगां तेगांनी ताच्या सांगात्यांनी 12 जाणांनी सांगलें जाल्यार वय तर अध्यक्षान सांगचें सोमा म्हूण सांगलें जाल्यार खंय मुखार कळात की सोदना करतना कळात की आमचे वयर आमकां जेल मेळत की आमची मर्यादा वसात की इलेक्शनान आमी विन जायना कोणा म्हूण ते आसले गजाल सांगतात. अध्यक्षाचेर गुन्यांवकार करतात, अध्यक्ष सिरकोवन पडटा. आतां चार्ल्स कार्लसन सांगता ताच्या बुकांत पळया ते सांगतात निक्सनाच्या क्लोज इश्टांनी वॉटरगेटांत स्कांदलांत ताका अपराधी केलो. ताणें क्लोज आशिल्ल्यांनी तांणी जेलाक वचनाशें पळोवच्या खातीर, तांची खात उरोवच्या खातीर, तांचे आदाय पळोवन तांणी निक्सनाक तांणी घात केलो म्हणून. आनी तो चार्ल्स कार्लसन सांगता जेजूचें शीस जर तर जेजूक तांणी कुर्सायिल्लें तांणी पळयलां, जेजूक जाल्ले मार आनी पळयल्यात तांणी, आनी जेजूक निखेपिल्ल्यान पळयलां तांणी. आतां जेजू पुनर्जिवनांतलो जायनातलो जाल्यार त्या 12 जाणां शिसां पैकी एकलो म्हणी सांगता आलो. कित्याक म्हळ्यार तांकां आतां खाली तांचें मान वसात म्हणनी, तांकां आतां जेजू पुनर्जिवन जालो म्हळ्यार तांकां जुशी मारतात, तांकां कठीण तांकां कश्ट वळवळ येता, तांकां कुर्सयतात, तांचो जीव मारून वळवळ जेजू बरी मरोंका जाल्यार एकलोय सांगना जेजू पुनर्जिवन जावना म्हूण. पुनर्जिवन जालां म्हळ्यार तांकां शिक्षा दितात. निक्सनाच्या इश्टांनी खाली तांचे मान मर्यादा वसात म्हणून निक्सनाचेर जाल्ली गजाल सांगली. आतां जेजू उठानतलो जाल्यार जेजू तांकां दिश्टी पडनातलो. एकलो म्हणी 12 जाणांचो एकलो सांगतालो जेजू उठोना पुनर्जिवन जावना, म्हाका तुमी जुशी मारनाकात म्हणटालो. ते एकल्याक कुर्सयतात, एका शिसा पेद्रूक पांय वयर करून गुमटी सकयल करून कुर्सारताची ताका जुशी मारलें, पावलाची गुमटी कातरली आनी मार्काची गुमटी कातरून सगळ्यांची खुणी केली तांणी, सगळ्यांक तांणी जुशी मारलें. जुशी मारतना जेजू तांकां बक्षी म्हणून ते मरण पावले. जर एकल्यान म्हणी सांगते जाल्यार ते नीज गजाल सांगते जाल्यार मरनासतना वाचते जाल्यार 12 जाणांनी कांय सांगूना, उरल्या सगळ्यांनी ते मरण पावले. जेजूक साक्ष दिली तांणी. कित्याक म्हळ्यार जेजू नीज जावन जिवान जालो म्हणटा चार्ल्स कार्लसन. नातले एकलो म्हणी सांगता आलो. निक्सनाच्या क्लोज आशिल्ल्यांनी तांचे खात उरोवच्या खातीर, तांची मर्यादा उरोवच्या खातीर, जीव उरोवच्या खातीर न्ही, खाली मर्यादा उरोवच्या खातीर निक्सना गुन्यांवकार केलो. जेजू उठोना म्हूण जेजू गुन्यांवकार करीत बेश्टे म्हणून. देखून जेजूक तांणी पळयलो वय जिवान जाला वय म्हणून सतत उलयले ते. कित्याक तांचे जेजूच्या मोगान तांचे जिवान जाल्ल्या जेजूचो मोग तांच्या ताका रुपांतर जाल्लो. देखून तस्सो मोग आमकांय रुपांतर जावं दी, आमचो विश्वास घट करून दी, जेजूचे पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूक साक्षी दिवंक आमकां बळवंत करून दी. आमेन.